जेन्ना तुमकां कॅबिनेट रिशफला विशीं प्रश्न विचारलो, तुमी आमकां उत्तर दिलें की योग्य वेळार योग्य गजाली जातली म्हणून. आतां ही आमचो प्रत्येक खेपेक हो जो इंटरव्यू आसा तो सारको असो म्हूर्त आशिल्ल्या भशेन चवथीच्या पयलीं येता. एक चवथीच्या 2 दीस पयलीं येता किंवा 8 दीस पयलीं येता. ह्याय खेपेक तो सारको चवथ तोंडार पावतकीर जाता. ही तिसरी चवथ ज्या चवथीक हांव तुमकां हो प्रश्न विचारता कॅबिनेट रिशफलाचो. 2 चवथी जाल्यो. आज तरी तुमी म्हाका कितें सांगतले? कॅबिनेट रिशफल करप हो तसो म्हणजे सगळे सामके विचार करून करचो पडटा. ओके, डेफिनेटली आय एम ऑलवेज कन्सल्टींग माय हायर लिडरशीप एट सेंटर आनी कन्सल्ट करूनच करता. अजुनूय थोडोसो वेळ वतलो जेन्ना करपाचें आहा पळय न्हू. डेफिनेटली एक पोस्ट वेकंट आसा, तो जाता तितके बेगीनय भरपाक जाय. हाज्या खातीर मातसो गडबड आसा, बट जातलो इतकेंच हांव सांगूं शकतलो. पण आनी वेळ वतलो म्हणटा तुमी. थोडोसो वेळ वतलो. चवथी पयलीं बी कितें जातलें बितलें म्हणून आमी धरून चलपाचें. मागीर त्या प्रमाणे आमी पत्रकार चवथीची तयारी करतात. तुका जातलो तेच्या आदले दीस तुका कळटलो, इतकें जालें.